भलायकेक लागून मुख्यमंत्री पर्रीकार लोकसभा वेंचणुकेच्या सगळ्या सभांक वचचो ना। ह्या जोराचेर आनी त्यांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी काम करतले। तांकां चड त्रास न दिता सुद्दां आमी पक्षाचें काम करतले आनी येणाऱ्या निवडणुकीक 2019च्या लोकसभेच्या निवडणुकीक उत्तर गोंयच्यान आनी दक्षिण गोंयच्यान दोनूय आमचे खासदार परत निवडून येतले तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान आनी तुमच्या सगळ्यांनी ताका हितून मातूय दुबाव ना। एक वेळार केन्नाय आमकां मुनरबाईची कमतरता भासतली, कारण तांकां आमी ठरयलां की चड त्रास दिवप ना, लिमिटेड काम करून घेवप पक्षाचें आनी आमी सगळे कार्यकर्ते एक जोरान कामाक लागतले आनी भारतीय जनता पक्षाक परत एक फावट दोन्ही खासदार निवडून येतले। ज्या ज्या वेळाचेर गोंयांत 2 खासदार येतात त्या वेळाचेर निश्चितपणान केंद्रात सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येता। म्हजे संसारीक जीवन न्ही जाल्यार म्हज्या समाजा खातीर आशिल्ल्या जिवना भितर परत एकदा आपूण त्या नेटान काम करतलो। ह्या उमेदीच्यान काम जे मुखार सरलो तो जर कोण आसा तो मनोहरभाई पर्रीकार आसा आनी त्या सुद्दां इच्छा शक्तीचो त्या विल पावरीचो हांगासर आतां उल्लेख करता। ही विल पावर आनी ही दुर्दम इच्छा शक्तीचा हर एक कार्यकर्त्याच्या भितर आसा जाल्यार खरें म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक काम करता आसतना खंयच्याच पद्धतीचे मरण जे आसा ते कामाच्या बाबतीत निश्चितपणान येवचें ना। बीजेपीक जिखोवन हाडूंक प्रत्येकाक खूब काम करचें पडटलें। आमी आज निश्चय घेवपाक जाय की मनोहरभाई आमकां कॉन्स्टिट्यूशन आपोवपाची गरज आसची ना। आमी स्वता मनोहरभाई जावंक पडटले, आपापणाचें कॉन्स्टिट्यूशन आमकां काम करूंक पडटलें, हें आमकां करूंक सगळ्यांक पडटलें। नाल्यार एक मनोहरभाई मिटिंग आपोवपाक जाय कित्याक तेजे हेल्थ कंडिशन मे बी तितले इम्प्रूव जावना, 100% जावंक शकना, 90% जावंक शकता वा 80% जावंक शकता। पूण म्हजें म्हणणें कितें की आमकां सगळ्यांक मनोहरभाई पर्रीकार जावंक पडटले आनी येता ते विधानसभेचे इलेक्शन येता ते लोकसभेची दोनूय इलेक्शनां आमकां मोठ्या प्रमाणे काम करूंक पडटलें। आज जर आमी तेजो आदार दवरता आनी तेका जर आमी खंय तरी एक व्हेरी ग्रेट लिडर एस्टिमीन दवरता जाल्यार आमकां हे आमी आमचे आंगार घेवन ही दोनूय सिटां हाडपाचे आज निश्चय घेवंक पडटले। प्रचार सभांक पर्रीकार आसचो ना ही शॉकात गजाल। काही गोष्टी कडेन आमचें दुर्लक्ष जालें, काही चुकोय आमचे जाल्यो, त्यामुळे लोकांना आमकां इल्ले तरी हें दिलो, इल्लोसो शॉक दिल्लो आसा आनी तो बऱ्या खातीर आसा। त्यामुळे येणाऱ्या सगळ्या निवडणुकीक लोकसभेची आसतली, राज्याची आसतली, येणाऱ्या सगळ्या निवडणुकांक हो जो सबक आहा तो आमी खंय तरी सिरियसली घेतलेलो आसा आनी त्यामुळे आमी जें कितें थोडेशें कितें हें जालां तें हाज्या फुडें वचून आमी मोठ्या प्रमाणान सगळे गोश्टींक लोकसभे येणाऱ्या 2019 जी लोकसभा आसा त्या लोकसभेत दोनूय सीट जिखून आनी येणाऱ्या सगळ्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टी खंय तरी ताची विजयश्रीची माळ ही भारतीय जनता पक्षाच्याच गळान पडटली असो ठाम विश्वास घेवन आमी हांगा या। इंडस्ट्रियल आनी IT पॉलिसींतल्यान 4-5 हजार नोकऱ्यो तयार जातल्यो। ऑगस्टांतल्यान 1012ची सरकारी नोकऱ्यांच्यो जायराती येवंक लागतल्यो। त्यामुळे एम्प्लॉयमेंट हो एक जो महत्वाचो विशय आहा तो विशय सरकारान नेटान धरला आनी हातूंत भितर सरकारी एम्प्लॉयमेंट सुद्दां भितर इन्क्लुडेड आसा। येते ते ऑगस्ट पासून आमचो एक्सरसाइज आता पूर्णत्वाक वचपाक लागला। येते ते ऑगस्ट पासून सरकारी एम्प्लॉयमेंटान सुद्दां एक वर्स 1.5 वर्स जे भरती करून ना ताजी सुद्दां क्लियरन्सीस वचपाक लागल्या आनी म्हाका दिसता ऑगस्ट ते सप्टेंबर पर्यंत 1000-1200 गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंटूय एडवर्टायज जाता। दोनूय सीट आमचे निवडून येतले ताचे खातीर म्हाका मातूय दुबाव ना। आमच्या कार्यकर्त्यांनी कितें कितें केलां आनी पयल्या खेपा म्हाका दिसता लोकसभेचे MP हे एक्टीव आसात हाजो अनुभव म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांनी येता। कांय डेव्हलपमेंट हे गोंय सरकार स्वताच्या ताकदीचेर पूर्ण करूंक शकनासलें। केंद्र सरकार मोदी थंय आयले आनी मोदी गोंयाक एक वेगळ्या पद्दतीन पळयता, त्यामुळे तांच्यांनी आनी नितीन गडकरी दोगांनी मेळून मोठ्या प्रमाणाचेर गोंयाक समर्थन दिलें ना। आमकां एप्रोच जावचें पडटलें, समाजाक मायनॉरिटीक एप्रोच जावचें पडटलें, तांकां भडकावपाचो प्रयत्न करता। ट्रिपल तलाक हाच्या इतली इनह्युमन पद्दत ना, सुप्रीम कोर्टान सुद्दां हाजेर स्ट्रिक्चर मारता। मोदीजीन कायदो हाडलो सुप्रीम कोर्टान सांगल्या प्रमाणे ताका ऑब्स्ट्रक्शन
चडशा जाणांक पॉझिटिव्हिटी आसा, पण जांकां काही जाणांक अपप्रचाराचे बळी पडूंक शकता अशा लोकां पर्यंत आमी पावची गरज आहा. कार्यकर्ते ते करतले. 4 म्हयने कोणाकूच मेळूं नासलो. मे बी पावस जातकूच गांवागांवांत सुद्दां पयलींची हें नासत, फ्रिक्वेन्सी नासत, पण केन्ना ना केन्ना तरी कार्यकर्त्यांक तरी मेळपाक वचपाक शकतलो अशी हांव अपेक्षा करतां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकर.